रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान जी पळय घुसपट फाटले 8 दीस चलताली ताका आनीक एक नवें मॉडर्न मेळ्ळा आनी तातूंत भितर मनोज परब पक्षाचो अध्यक्ष हाणें आपल्या पदाचो आनीक आरजीच्या वांगडी पदाचोय राजिनामो दिलो आनी तो पूर्ण आपूण म्हणटा राजकारणांतल्यान भायर सरतलो. मनोज हें जें पळय मनोजान पावल उचललां तें कितलें प्रामाणीक आसा. एक गजाल खरी की लोकांनी तें अजापान पळयलें, खूब आमकांय फोन आयले की कितें घडटा. सो म्हाका दिसलें की अशे तरेचे एक एक्सप्लेनर सांगप फुडें हाडप गरजेचो आसा. आरजी एका विशिश्ट तडफेंतल्यान विशिश्ट जी पळय कितें परिस्थिती आहा तातूंतल्यान निर्माण जाल्ली. आरजी ही पयलीं एक संघटना म्हूण तयार जाली. संघटना कशा कित्या खातीर तर एक दुबळ्या वर्गांतल्या तरूण भुरग्यांक एक तांकां भितर एक होप. काल आमकां श्री कृष्ण परब हाणें तेंच सांगलें की तरूण भुरग्यांक एक होप म्हणून ही संघटना मुखार आयल्या. होप कितें की तांकां नोकरी मेळना. आरजी ही संघटना पयलीं जी निर्माण जाली ती दुबळ्या वर्गांतले जे पळय तरूण भुरगे आहात तांकां एक होप दिवपा खातीर. आमी काल टीव्हीचेर एक डिस्कशन केल्लें, तातूंत भितर ह्या संस्थेचो एक 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 संस्थापक वांगडी श्री कृष्ण परब जो एमटेक म्हणजे उच्च शिक्षीत भुरगो ह्या संघटने कडेन आयिल्लो, कारण ताका दिसलें की एक नवो पॉलिटिकल पर्याय निर्माण जावपाक जाय. एक लोकांक जे पळय गोंयचो दुबळो वर्ग आसा, तरूण भुरगां, तांची उत्फर्के पुराय करपी एक संघटना गोंयांत जाय अशें म्हणून खुबशे तरूण भुरगे, तातूंत भितर कांय उच्च शिक्षीत भुरगे आशिल्ले, तातूंत भितर श्री कृष्ण एमटेक भुरगो तो हातूंत भितर आयलो. आनीक तांणी सुरवातेक सामकें नेटान काम केलें. तो म्हणटा की आमी गोंयचे धंदेकार अशे वेगवेगळे तरेच्यो संस्था स्थापन केल्यो ह्याच संघटनेच्या अंडर, की तातूंत भितर हे पळय तरूण भुरगे तांकां लज दिसतालें एकटेपा नुस्तें विकपाक, भाजी विकपाक, तांणी येवचें आनी तांकां हे जे पळय बाजारांत पळय भायले पळय हांगा जे फेरीवाले बसले तांचे विरुद्ध संघर्श इतल्या खातीर करचो पडलो कारण ते गोंयच्या तरणाट्यांक ह्या धंद्यान येवपाक दिनाशिल्ले, विरोध करताले, कारण तांणी ऑलरेडी हे सगळे जागे कॅप्चर करून दवरिल्ले. तातूंतल्यान ही संघटना फुडें आयली, ताका राजकीय हे मेळ्ळो आनी ज्या पद्दतीन फास्ट सुरवातेक ते खंयचे तरी गोंयच्या जे वेगळ्याच पक्षाच्या अंडर स्थापन करून राजकीय पक्षाचे वांगडी म्हणून इलेक्शन लडोवपाक वताले, पूण अचानक तांकां फास्ट दिल्लीक तांकां इलेक्शन कमिशना कडल्यान तांकां मान्यताय मेळ्ळी तांच्या पक्षाक रेव्होल्युशनरी गोवन. तांकां सुरवातेक ते म्हणटाले ना रेव्होल्युशनरी हे शब्द आमी रजिस्टर करूं शकनात बिकनात, पूण अचानक मेळ्ळें त्या वेळार लोकांच्या मनान अरे हे कितें बीजेपी तांकां फुडें काडटा काय कितें, कारण इतले फास्ट इतले वेगान तांकां पळय इलेक्शन कमिशनान मान्यता दिली आनी सामको टॉप तांकां इलेक्शन सिंबॉल मेळ्ळें फुटबॉल. सो ताका लागून बीजेपी तांकां फुडें काडटा काय कितें अशे तरेचे आरोप जाल्ले. लोक दुबावान पळयताले आनी ताजे नंतर तुमी जाणात ताजे नंतर तांकां पयलीं मतां मेळ्ळी. ती मतां कशी मेळ्ळी कारण तांणी विरोधी पक्षाची खुबशीं मतां खालीं. सो जे कितें बीजेपीचो पळय कितें जे पळय कितें प्लॅन आशिल्लो तो सफल जालो काय कितें अशे तरेचे प्रश्न लोक विचारताले. पूण मागीर अशेंय दिसून आयलें की बीजेपीकय ताणें मार दिला. ह्या सगळे जो पळय पक्षाची पळय जी कितें बांदणी आसा किंवा ताचो फुडार तातूंत भितर कॅथलीक समाजान तांकां खूब तेंको दिलो. विशेशता गोंया भायर गेल्ले हालीं फाटल्या 21 वर्सान खुबशे गोंयकार पुर्तुगालाक गेले, पुर्तुगालच्यान इंग्लंडाक गेले. ते हे सगळे भायले लोक गोंया कडेन नदर दवरून आसतात. तांकां गोंयचें अस्तित्व, गोंयचे तरूण भुरग्यांचो फुडार, गोंयची अर्थवेवस्था हाजे बद्दल खूब हुस्को आहा. सो तांकां अशे तरेचो एक पक्ष जाय आशिल्लो. मनोजा सारको मनीस बरो उलयता, खडेगाठ उलयता, सो तांकां मनोजाक तांणी तेंको दिल्लो. आनीक अजय किंवा बाकीचे पळय जे वांगडे आतां उलयतात तातूंत भितर मुख्यता उलयलो तो श्री कृष्ण परब. ताणें बरें सांगलें की एकलो आमची संघटना फक्त एकल्याक मुखार काडपा नाशिल्ली, पूण तशें तें जालें. तो म्हणटा की व्हडलें व्यासपीठ आमी तयार करताले, व्हडले सावंड सिस्टम लायताले, कसलेच पब्लिसिटी करनासतना आरजीच्या सभाक 6-7 हजार लोक तरूण भुरगे येताले आनी त्या सारके व्होकल उजो आमी पळयलें हाडून धरून हाडून बसयल्ले पयशे पक्षाचे कार्यकर्ते ते कितें करतात येता बसतात आनी ते कितें फूड पॅकेटान पयशे घेवन घरा वतात. हे तशें न्ही, हे आपले खर्चान येताले, आपल्या खर्चान ते आवाज उडयताले, उजो करून फुडाऱ्याक चे वाडटाले. सो एक अशे तरेची संघटना गोंयांत निर्माण जाली, एक राजकीय संघटना अशे तरेन निर्माण जाली की जिका पळोवन सगळ्याक अजाप जालें. आतां आमी पळयतात तमिळनाडून विजय ह्या अभिनेत्यान आपली पार्टी कशी तयार केली, कितले फास्ट ताका रिस्पॉन्स मेळ्ळो. तशे तरेचो रिस्पॉन्स आरजीक मेळूंक शकता आशिल्लो. आनी फुडें तर
पयल्याच इलेक्शनात जर 10% मतां मेळटात तर फुडले 5 वर्सांत किंवा फुडले 10 वर्सांत ही जर बरे तरेन संघटना चलिल्ली न्ही जाल्यार तिका गोंयचे विधानसभेन महत्वाचो पक्ष म्हणून सुवात मेळपाची. एका वयल्यान एक मेळटा त्याच एका वयल्यान 15 मेळप किंवा एका वयल्यान 20 मेळप हें कठीण न्ही. पूण ताजे खातीर जाय कितें, ताजे खातीर बरी संघटना जाय, तुजे कडेन राजकीय विचार जाय, फिलॉसॉफी जाय. बेटे भायल्यांक येवन भायल्यांक मारले, आवाज उठयलो इतल्यान हें जायना. पयलो टप्पे तुमी यशस्वी केलो, दुसऱ्या टप्प्यान बी ते सगळ्यांक मुखार घेवन वचपाक आशिल्लें. जे श्री कृष्ण परब परत म्हणटा तो म्हणटा जें पळय कितें हो पळय फोकस मनोजान फक्त आपल्याचेर घेतलो, आपल्याक दवरलो आनी दुसऱ्या कडेन संशयान पळोवपाक लागलो, दुबावान पळोवपाक लागलो. इतलें जालें की म्हाका इन्फॉर्मेशन हांव तांच्या वांगड्या कडेन जे पळय संस्थापक संघटना तांचे कडेन कितलेशे वांगड्या कडेन उलयलो. ते म्हणटात की मनोजाच्या जर विरुद्ध जर कोणें कितें उलयत न्ही ताका राग येतालो आनी त्या मनशा भायर उडयतालो. अशें ताणें काय बऱ्या लोकांक भायर उडयल्यात. श्रीकृष्ण परबान तर आमकां इतलें सांगलें की आज विरेश बोरकाराच्या विरुद्ध पळय जो ज्या पद्दतीन मनोज पळय सामकें फुतकार सोडटा न्ही, विश सोडटा, त्याच पद्दतीन आपल्या केल्लें. आनी ही तांची ताका भायर उडोवपाची बसका जाली. चोडना स्वता श्रीकृष्ण म्हणटा की आपल्याले लोक आयले, मनोजा लोकांनी अक्षरशः मारामारी करपाचेर प्रसंग आयलो. सो तरूण भुरग्यांक न्ही अशे तरेन तुमी तांकां जेन्ना बरो कार्यक्रम दिनात, बरी कार्यावळ दिनात आनी बरे तरेन तांकां जेन्ना बांदून घेनात ती संघटना न्ही, अशे तरेन जाता. म्हाका एकमेकाचे आरोप करप, हो आवडना म्हाका ताका भायर उडयलो, तो आवडना म्हाका ताका भायर उडयलो, अशे तरेचे पळय जें कितें वातावरण तयार जालें ताका मनोज परब जबाबदार आसा अशें म्हाका दिसता. त्या तुलनेन न्ही विरेश बोरकाराक हांव पळयता. विरेश बोरकार एक समंजस राजकीय प्रगल्भ आशिल्लो मनीस. विधानसभेंतलो ताजे परफॉर्मन्स बरें. आमदार म्हणून विधानसभे भायर जे पळय आक्रमक पद्दतीन आयची गरज आहा, पण बीजेपी कितें करता, बीजेपी सगळ्यांक खावन उडयता. बीजेपीन विरोधी पक्षांक काबार केल्यात, विरोधी आवाज बीजेपी काबार करता. अशे वेळार एक आमदार खडेगांठपणान उबो रावता, खडेगांठपणान आपलो आवाज म्हणटा, ताका लोक सपोर्ट करपाक येतात. 39A चो पयलो बुलंद आवाज खंयच्या आमदारान काडून आंदोलन यशस्वी केलें तो विरेश बोरकार. सो मनोज आनी विरेशा मदीं विरेशाक एक प्रगल्भता आशिल्ली ही संघटना चलोवपाची, राजकीय विचार मांडपाची, राजकीय विचारान तरूण भुरग्यांक एक प्रोग्राम दिवपाची. आतां तर इलेक्शन तर 1 वर्साचेर आयलो, अशे वेळार विरेशाक काडून भायर उडोवप, अशे तरेचे जे पळय कितें मांडणी करणी मनोजान केली, ताजे हे परिणाम. आनीक ताजो ह्या परिणामांतल्यान आज पक्ष अस्तित्वाच्या एका धोक्याच्या रेशेर पाविल्लो आसा. आतां मनोज खरेंच तातूंतल्यान भायर सरतलो काय कितें हें कोणाक खबर ना, कारण मनोजान तशे तरेची सुलूस कोणाक दिल्ली ना. पूण अशें म्हणटात की मनोज राजकारणांतल्यान भायर गेलो हें सगळें फट, तो कशे तरी करून खंयच्यान तरी एका पक्षाक सामील जावंक शकता. विशेषतः बीजेपीन ताका वचपाची संद आसा आनी तो बीजेपीन वचूं शकता. तशेंच विरेश बोरकाराचें की ही संघटना चलोवपाचें एक बरें आव्हान विरेशा मुखार आसा. तें आव्हान भेलतलें जाल्यार खुबश्यो गजाली जे पळय 15 मेंबर जे पळय सोडून गेले तांकां एकठांय हाडप, तांकां एक प्रोग्राम तयार करप, खूब काम आसा. मनोहर पर्रीकार करतालो. मनोहर पर्रीकारान तान भूक विसरून एक जाका व्हडले गोंयान भितर लोक विश्वासच दवरनात अशें बीजेपीक ताणें वयर काडली आनी ताणें ती संघटना सामकी घटमूट पद्दतीन चलयली. हें अशें पर्रीकारान जें आपलें काम चलयलें न्ही तें भाऊसाहेब बांदोडकाराकय जमून नाशिल्लें, जॅक सिकेराकय जमून नाशिल्लें. पूण ताजे खातीर न्ही कमिटेड एक विचारी भुरगो जाय पडटा, विचारी तरूण जाय पडटा. आनी म्हाका दिसता हें सगळें कौशल्य विरेश बोरकारा कडेन आहा. विरेश बोरकारा कडेन ऑप्शन आहा. पार्टी चलोवचे परस तोय बीजेपीन वचूं शकता. बीजेपीन गेलो जाल्यार सांता तरी ताका सहज तिकेट मेळटली. आनीक ह्या दोगूय जाणांक बीजेपी घेवपाक तयार आसतली, काँग्रेस घेवपाक तयार आसतली. काँग्रेसूय आतां नव्या एक अशे तरेच्या फुडाऱ्यांच्या सोदान आसा. आनीक विरेश तांकां मेळ्ळे जाल्यार काँग्रेसीचें बळ आनीक वाडटलें. हो जो पळय एक डावन यूथ आसा, जाका ताजे भितर एक राग आसा, ताजे भितर असंतोश आसा, जाका रोजगार मेळना, दुसऱ्या अर्दान सरकारचो भ्रश्टाचार, सरकारान ज्या पद्दतीन प्रकल्प चलयल्यात, ज्या पद्दतीन जमीन रुपांतर जाता, ज्या पद्दतीन एकूण गोंयचो पळय जो कितें अस्तित्व आसा ताका धोको निर्माण जाला, तो मुद्दो फुडल्या इलेक्शनाक 100% जावपाचो आसा. आनी म्हाका दिसता विरेश बोरकारा मुखार तें आव्हान आसा. आव्हान दोनूय वरदान एक राजकीय विचार दिवन फुडें येवपाचो. तो एक तर ताणें रेव्होल्युशनरी गोवन संघटना फुडें व्हरून ती करूं येता,
किंवा आपलें एक अस्तित्व दुसऱ्या पक्षान वचूनय आपलें अस्तित्व आपलें जें पळय नांव आसा तें राखूं येता. म्हाका दिसता फुडले कांय दीस ह्या संघटनेन खरेंच कितें घडटा, खरेंच हे मनोज आनी विरेश कशें पावल उखलता हें पळोवप सामकें व्हेरी क्युरियोसिटी. सगळ्यांक क्युरियोसिटी आसा, ती आमकांय क्युरियोसिटी आसा.